राज्यात खास करून राज्य आणि जिल्हो महामार्गांचेर बायलां खातीर टॉयलेटीच नात हो महत्वाचो विशय घेवन मंगळारा गोवा फॉरवर्डान सरकाराचो फोग काढलो. आदेश ना अशें सांगून भौशीक बांदकाम मंत्र्यान हो प्रश्न फाफडून उडयला. गोवा फॉरवर्डाचो गंभीर आरोप. राज्यात बायलां खातीर टॉयलेटींचो उणाव आशिल्ल्यान बायलांक स्वाभिमानान जियोवपाचो मुळावो हक्क दिवंक ना असो आरोप करत गोवा फॉरवर्डान सरकाराचेर हल्लो केला. हालींच सोंपिल्ले विधानसभेत PWD मंत्री निलेश काब्रालान महामार्गाचेर शौचालय बांदपाचें आज्ञापत्र ना अशें सांगलें असो आरोप पक्षान केला. हे टिप्पणीचेर गोवा फॉरवर्डान मंत्र्यांचेर हल्लो केलो. शौचालयांचो मुळावो हक्क दिवपाक सरकाराक बेगोबेग दिश्टावो जावचो गोवा फॉरवर्डान अपेक्षा उक्तायल्या. आयकात. आज पब्लिक टॉयलेट्स ना ज्यो आसात त्यो वेल विदिन वॉकिंग डिस्टन्स ना. म्हणजे मेजर हायवेजाचेर मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स नॅशनल हायवे स्टेट हायवेज हांचे कडेन आमकां पब्लिक टॉयलेट्स ना आसात त्यो अत्यंत घाण आसात. ज्यो फॅसिलिटीज आसात तांचे इक्विपमेंट सारखे चलनात. म्हाका दिसता सगळ्यांकच खबर आसा की थंयचे दारां सारखी लागनात, फ्लश सारखे चलनात, भयंकर घाण असतात. आणि थोडेशे जे पळय सुलभ शौचालयान प्रोवाइड केला ताका इल्लेशे 5 रुपये लागतात. प्रत्येकाक आज हे परवडटा अशेंय बी ना. तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की आज आमचे विमेन वर्कफोर्स और विमेन बायलो जो पळय आमचो एक 50% इलेक्ट्रेट इज विमेन. बायलो ह्यो आज जवळजवळ 50% वोटिंग लिस्टाक येतात आणि त्या खातीर तांचो हो मुद्दो आज तुमी दोळ्या आड करपाक शकनात. त्या खातीर आज आमी डिमांड करतात की आमकां आज ह्यो आमकां फेसिलिटी विच वील अपहोल्ड द डिग्निटी ऑफ विमेन हे जायच जाय आमकां. आणि आज आमी आमच्या गव्हर्नमेंटा कडेन हे मागतात. तर तेन्ना डॉक्टर ह्या नात्यान तुमकां हांव सांगता की आज चडश्यो बायलो वर्किंग विमेन आसात. त्यो बायलो पब्लिक फेसिलिटी टॉयलेट फेसिलिटी सारकी ना म्हणून उदक कमी पितात ज्याचे खातीर आज युरिनरी ट्रॅक्ट इन्फेक्शन तांकां वरचेवर जाता. Right to clean toilet is no more an option, it's a fundamental right. In 2015, PIL was filed under Article 226 of Indian Constitution in the Bombay High Court with regards to right of women to have public toilet in various places in clean and hygienic condition. That's railway station, bus stand, banks, public offices, state highway, national highway, and major district roads. And during this, the matter was going on, the High Court referred in one of the hearing to a judgment of Supreme Court which said maintenance and improvement of public health are indispensable and attending to public health is of high priority, perhaps at the top. So, High Court also said woman has the right to live with dignity. हांव म्हणटा जेन्ना आमचे अध्यक्षान असेंब्ली सेशनान PWD मिनिस्टराक प्रश्न केल्लो अबाउट द पब्लिक टॉयलेट्स ऑन द स्टेट हायवे द डिस्ट्रिक्ट रोड्स तेन्ना आमचे PWD मिनिस्टरान आमकां अशें उत्तर दिलें की देर इज नो मॅन्डेट. म्हाका खरेंच हे जेन्ना हांवें आयकल्लें असेंब्ली सेशनान म्हाका खरेंच अशें मान सकल घालून गप्प बसचेशें दिसलें. नो मॅन्डेट म्हणल्यार कितें? जे आमची बेसिक नेसेसिटी आसा बायलांची टू युरिनेट हाका तुमकां मॅन्डेट जाय? डू यू रियली नीड अ मॅन्डेट फॉर दीस? गोवा 365 खातीर पणजेच्यान अमर चावरिया.